WRD खात्यान आता ऑनलाईन पोर्टल सुरू केला। शेतकी मंत्री विजयान पोर्टल लॉन्च केले। रेस्ट हाऊसाचे बुकिंग, नितळ गोंय नितळ बांय स्किमी खातीर नोंदणी आणि बाकीच्यो गजाली ऑनलाईन करूंक मेळटल्यो। शेतां भाटांनी उदक पावयतले जाल्यार शेतकी खातें आणि WRDचो ताळमेळ जाय म्हणून विजय मिडिया कडेन उलयलो। मंत्री पालयेकार म्हणटा व्यवहार ऑनलाईन जाल्यार गैरप्रकार जावचे ना, पारदर्शकता उरतली। उदका स्त्रोत खात्याच्या वेब पोर्टलाचे उक्तावण जाला। तातूंत नितळ गोंय नितळ बांय रेस्ट हाऊसा खातीर रजिस्ट्रेशन आणि बाकीच्या स्किमींग खातीर ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करूंक मेळटले। पोर्टलाचे लॉन्चिंग शेतकी मंत्र्यान केले। हाजे पयलीं आमी अशें पळयलां की वॉटर रिसोर्स आनी एग्रीकल्चर हांचे भितर जे भशेन ताळमेळ आसूंक जाय आशिल्लो तसो तो नासता। ताजे खातीर वॉटर रिसोर्साच्यो खूब स्किमी शेतकऱ्या कडेन पावता काय ना हो प्रश्न, ताजेर एक प्रश्न पडटा। कित्याक वॉटर रिसोर्साचो फायनल उद्देश असो आहा की शेतकऱ्याक आदार करूंक जाय। आतां हे दोनूय पोर्टफोलिओ आमचे एकूच पक्षाचे आनी आमी दोगूय जाण कलिग्स आहात। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की शेतान उदक पावूंक जाय, शेती मागीर कशी फुडें व्हरप ते आमी तांकां कृषी मित्र हे ते करून आमी शेती फुडें व्हरूंक शकतात। पारदर्शक व्यवहारा खातीर ऑनलायन कामां जाय तितली बरी। सगळ्याच खात्यांनी पारदर्शकता हाडपाचे यत्न करतले म्हूण WRD मंत्री उलयलो। आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी एक पारदर्शकता हाडपाची आमची मुख्य अशी गरज आसा अशें आमकां दिसता। आनी त्या दृश्टीन गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी हें सरकार जे आमी गोंयकारवादी सरकार म्हणटा, हें सरकार सगळ्या खात्यांनी एक पारदर्शकता हाडपाच्या दृश्टीन पावलां उखलता। आनी त्या दृश्टीन आमी आज हांगासर आमच्या नेत्याच्या हातान पोर्टल लॉन्च केल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। सरकारी आणि आलवारा जमनी टायटल क्लियर नासतना सेटिंग करून बिल्डरांक विकल्यो। सरकाराच्यो जमनी वतात, सरकाराची येणावळ बुडटा। डेफिनेटिव्ह आलवारा टायटल आशिल्ल्यांक सरकार मालकी हक्क दितलो। ट्रान्सफर रायट नाशिल्ल्या क्लास 2 आलवारावाल्यांक वेगळे सोपस्कार आसतले। डॉक्युमेंट नासल्यार त्यो जमनी सरकाराच्या लँड बँकेत येतल्यो म्हणून रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेन स्पश्ट केलां। विरोधकांनी आलवारा विधेयक चिकित्सा समितीक धाडचें म्हणून मागणी केल्ल्यान रोहनान खुलासो केलो। गव्हर्नमेंटाची प्रॉपर्टी एनक्रोच जाता। देर आर इन्स्टन्सीस वेर गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी हॅज बीन फर्स्ड विथ डॉक्युमेंट्स, इट हॅज बीन सोल्ड टू सम थर्ड पार्टी, government has lost land, government has lost revenue, and this has been identified in the 2015 CAG report 31st March. 88.12 hectares of land was sold without government permission, without having a ownership of a document. सकेल कनायवन्स करून प्रॉपर्टीज डायरेक्ट सेटिंगा करून सरकारी जमनी विकून गेल्यो। आणि आज 50-60 वर्षांत तुम्ही आमकां विचारता सिलेक्ट कमिटीक धाडा। हांव तुमकां विचारता कित्याक धाडू काय म्हणून। कित्याक वेन द आर्ग्युमेंट इज ऑफ प्रोटेक्टिंग अ गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी वी हॅव टू डू 2 things. One, to go by the CAG report, Speaker sir, we know what has gone wrong. I will still read out what the report has pointed out. But secondly, if the Alvara holder has to have his right, it has to be given now. Alvara holder with a definitive title will get his right through this act. If he does not have a definitive title, but he is in possession of this property for a number of years, subject to showing his documents and government approving it through the right channel, he will get a class 2 occupancy. आणि दोन्ही समज ना ताच्याकडे जाल्यार प्रॉपर्टी परत सरकाराकडे येतली। वो इंटेंट ह्या बिलाचो जे हातून मेरिटान बसना स्पीकर सर, ती सगळी प्रॉपर्टी परत सरकाराक येतली। ती प्रॉपर्टी लँड बँक सरकारच्या लँड बँकान आसतली। आज सरकार आमचो सीएम कितेंय करून सोदता जाल्यार वी आर टॉकिंग अबाउट हाऊ टू डू लो एफोर्डेबल हाऊसिंग करपा जाय, कशें करूं। परत सरकार दिवंक सोदता टू एक्वायर मोर लँड विथ टुडेज पॉलिसीज, आणि तुम्हीच काडटा पैसे ना सरकारा कडेन। वी आर ऑल्सो सेइंग पैसे आसा सरकारा कडेन, बट वी हॅव टू यूज इट मेरिटियसली, विच ही फील्स विच शूड बी डन।
And for that, governmentaची लँड बँक तयार करप स्पीकर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पेडण्यां जावं, सत्तरी जावं, दारबांदोरा जावं, नाल्यार सांग्यार जावं, उरिल्ल्यो बाकीचे सालसेट बाकीच्या कडेन आसात, पूण दिस आर द मेजर एरियाज विच आर हॅव्हिंग. आमच्या सीएमान एक बरें नेतृत्व घेवन एक बरी आयडिया घेतिल्ली आसा, एक बरें स्टेप घेतिल्लें आसा. बेटेच आर्ग्युमेंटा खातीर सिलेक्ट कमिटीक धाड आनी वी आर ओपन टू आयडियाज. बिल इंट्रोड्यूस दिवन 4 दीस जाले. तुमकां समज आयडिया आसली आनी यू रियली वॉन्टेड टू पुट युअर एफर्ट्स, यू शूड हॅव कम विथ अमेंडमेंट्स. आता पळोवया गोंयच्यो सरभोंवतणच्यो खबरो. मडगांवां नारी अधिकार म्हूण नवीन NGO लॉन्च केल्या. काँग्रेसीची प्रतिमा कुतिनो आणि सावित्री बाबू कवळेकार आशिल्ली. बायलांचेर अत्याचारा आड खंय ही NGO वावुरतली. कितें म्हणटा, घरची इज्जत भायर काडची न्हू. घरा भायरूय आमच्यार अत्याचार जाता. आमी खंय खंय काम करता थंय आमच्यार अत्याचार जाता. सगळे तरेचे अत्याचार बायलेचेर जाता. पूण ह्या अत्याचाराचेर आवाज काडपाक कोणूच फुडें येना. लजेन कोणेच लज धरची न्हू. लज जर धरी आमी फाटीं उरतलीं. सो सगळ्यांक तुमकां कळकळीची विनंती, सगळ्यांनी मुखार येवचें. आमकां जें बरें जाय, आमचें बरें कितें जातलें, आमचें बरें खंय जातलें. सो चल्याक जाता तितलें मोग दिया. कित्याक आवयच्या घरांतच तो मोग मेळटा. कित्याक एक फावटी लग्न जालें कोणाक खबर कसले त्रास खंय पडटले, कशें आसतलें. म्हणून ताका एक म्हणटा ती इंडिपेंडंट करात, शिकयात. सो ते फाल्यां आपल्या पांयार रावन खंय तरी जोडपाक, कोणाच्या पांया कडेन नाका, आपले स्वताचे जोडपाक ताका इंडिपेंडंट करप. पिकी पिकी काजुले 21 वर्साच्या प्रिसिया बरेटोच्या कविताच्या झेल्याचे विमोचन जाले. TCP मंत्री विजय सरदेसाय मुखेल सोयरो आशिल्लो. म्हजे भितर इतली बरी कला आसा हाची हांवें केन्नाच कल्पना देखून केली ना. खंयचेय कविता जळोवप हातान घेवन वाचत रावप हाचे पयलीं म्हाका कोंकणी वाचपाक आवडनासलें. मदले राती खंयच्याय वेळार कविता सुचल्यो जाल्यार ते बरयले बगर म्हज्यान रावप जायनासलें. आमचें तें कर्तव्य जाता की ताजे असले भुरगे जे एक कवयित्री आनी कोंकणी भाशेन कवयित्री जे समाजांतल्यान ते येता, देवनागरींत जर ते बरयता जाल्यार ताका सारकें एडेड प्रोटेक्शन मेळपाची गरज आहा. ताका प्रायोरिटी मेळपाची गरज आहा. सरकार जेन्ना ताजे कडेन पळयता आनी हे सरकारान जातलें ही म्हज्यान गॅरंटी दिवपाक जाता. पेडणे भगवती हायस्कूल आणि शिक्षण प्रसारकान कला संस्कृती खात्याक घेवन शंभूराजे महानाट्य दवरला. महानाट्यात 75 फुटी स्टेजीचेर स्कुलांची सुमार 500 भुरगीं वांटो घेतली. नाटकाच्या प्रचाराक पेडणे रॅली काढली. जी आमची संस्कृती आहा ती जिवंत दवरपाक आनी जे आमचे संस्कृती भितर ते जाल्ले आहा तेजे शंभूराजे हे नाटक भुरग्यांच्या हातान ते आमच्या पेडणेकारां मुखार आनी आख्ख्या गोंयच्या मुखार हाडपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. शिवाजी हे कोण आसले आनी तांचे कार्य कर्तव्य कितें आसलें हे जाणून घेवपाची आनी त्याची प्रचिती आमची जी भावी पिढी आसा तांकां तेंच्या पर्यंत पावोवपाची. केंद्रीय मायन्स खात्याच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण स्वच्छ भारत अभियाना खाला दिवचले वेदांतान स्वच्छता पखवाडा दवरला. 16 ते 31 डिसेंबर उपक्रम जातलो. The Government of India Ministry of Mines has given direction to observe this Pakhwada, Swachhata Pakhwada in the mining sector. And on this occasion, the Government of India has given instructions that in all the sectors of society, the Swachh Bharat initiatives has to be taken. And in this direction, the Ministry of Mines, Government of India, in association with the respective state governments, has directed to observe the Swachhata Pakhwada from 16 to 31st December. That target we have fixed by March, that is this year end. Once we complete this target, we want to go to the areas which are affected by transportation of mining activities. We want to cover those areas. So we have got a broad plan wherein society's need will be taken into account so that the overall sanitation, overall environmental aspects are taken care of,
and we have sustainable development across the mining belt. And ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.